लुका प्रमाणे जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान आवेसपूर सुत्रा वड 26 ते 37. जशें नोवाच्या काळार जाल्लें तशेंच मनशाच्या पुताच्या काळार जातलें. नोआ तारवांत भितर सरलो तो दीस पुर्यान लोक काप येतालो, लग्न जावन आनी लग्न करून दिवन आसलो. त्या म्हणसर पर्यालो आयलो आनी ताचे वरवीं ती सगळीं नाटाक जालीं. आनी जशें लोटाच्या दिसांनी घडलें तशेंच जातलें. लोक काप येतालो, विकतालो आनी विकतें घेतालो, लायता रोयतालो आनी घरां बांदतालो. पूण ज्या दिसा लोट सोदोमांतलो भायर सरलो त्या दिसा स्वर्गार तावन उज्या आनी गंढोकाचो पावस पडून ताचे वरवीं सगळ्यांचो भस्म जालो. मनशाच्या पुताची प्रकाशवणी जातली त्या दिसा तशेंच जातलें. तो दीस येतच कोण पाठसार आसीत आनी तांची मुस्तायकी घरांत आसत जाल्यार ती व्हरूंक तांणी सकयल येवचें न्हय. तशेंच शेतांत आसतीत ताणें पाटी वेचें न्हय. लोटाचे बायलेक कितें घडलें ताचो उगडास करात. आपलो जीव सांबाळूंक सोदतात ती आपलो जीव इबाड करतली, आनी आपलो जीव इबाड करतात ती आपलो जीव वाचयतली. हांव तुमकां सांगतां, ते राती दोगां जाणां एका अंथरुणार न्हिदलोलीं आसतलीं, पूण तांतल्या एकल्याक व्हरतले आनी दुसऱ्याक सांडटले. दोगी बायलो एका दांत्यार दळून आसतल्यो, पूण तांतले एकलेक व्हरतले आनी दुसऱ्याक सांडटले. तांणी जेसू लागीं विचारलें, सायबाक खंय? आनी ताणें तांकां सांगलें, मोदें आसत थंय गिदूय एकटवतले. देवाचें उतर हें. देवाचो व्हड उपकार.